नमस्कार. डिबेटच्या आयच्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. इफ्फी सुरू जाला आनी म्हाका दिसता पयली दिसा सावन भरपूर गजाली घडपाक लागल्यात. ते मागीर इनॉग्रेशनाक जाल्लो सगळो ड्रामा आसूं, ज्यो ज्यो कार्यावळी आसात त्यो आसूं, भरपूर गजाली सुरू जाल्यात, घडपाक लागल्यात. आमचो आयचो विशय आहा तो म्हळ्यार हें सरकार जेन्ना सत्तेर आयलें तेन्ना तांणी सांगिल्लें की आमी इफ्फी भितर सुद्दां परिवर्तन हाडटले, इफ्फी भितर सुद्दां बदल घडोवन हाडटले आनी वेगळे दर्जाचे आनी वेगळे लेवलाचेर व्हरून दाखयतले. तें करप 2 वर्सां उपरांत ह्या सरकाराक शक्य जालां काय कितें, ESG सुदारल्या काय कितें आनी फेस्टिवल सुदारला काय कितें, ह्या हाजेर आमी भासाभास करतात. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात ते म्हळ्यार ESGचे उपाध्यक्ष, ESGच्या गव्हर्निंग कावन्सिलाचे अध्यक्ष. आनी ही डिबेट आमी फिक्स केली तेन्ना ते सरकारा वतीन उलोवपा आशिल्ले, पण इनॉग्रल सेरेमनी बॉयकॉट करतकीर ते खंयचे वटेच्यान उलयतले ते म्हाकाय खबर ना. ते विष्णू सुर्यवंशी सर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर ESGचे आदले CEO, जाणी एकूण इफ्फी उबो करतना स्वता पळयला, ते मनोजराव श्रीवास्तव, स्वागत तुमचें. आनी तिसरी आसात ESGच्या गव्हर्निंग कावन्सिलाचे आदले मेंबर आनी जे गव्हर्निंग कावन्सिलांतल्यान भायर पडत सावन सतत टिका करत आसात, ESGतले एक स्कॅमाचेर उजवाड घालत आसात, ते विशाल बाब काकोडे, सर स्वागत तुमचें. विष्णू बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. हो बॉयकॉट कित्याक, इतलो कित्याक दुखावल्यात आनीक तुमकांय दिसना कांयच परिवर्तन जालें अशें? नाही, बॉयकॉट ताका म्हणप अशें बरोबर जावचें ना. कितें म्हणप? पूण कालचे जे कितें आशिल्लें म्हणजे परिवर्तनाच्या पयलीं कालच्या म्हज्या वर्तना बद्दल उलोवया. बरोबर. काल जो निर्णय हांवें घेतिल्लो ताच्या बद्दलचें स्पश्टीकरण हांव योग्य वेळार दिवपाचो आसा. ताजेर आतांच उलोवप बरोबर जावचें ना. कित्याक केलें? लोकांक एटलीस्ट हें कळना की कित्या खातीर विष्णू ना दुखावला. कित्याक केलें तें मागीर हांव सविस्तर सांगता. आज आमी आयल्या ते डिबेट करपा आयल्या, सो इफ्फी आनी ESG हाच्या संदर्भात आज उलोवया. पण दुखावल्यात कित्याक ते सांगपाचोच न्ही हांव. कारण परिवर्तनाचो भाग न्ही तो. ESGचो उपाध्यक्ष जेन्ना दुखावता तेन्ना तो भाग न्ही की ते परिवर्तन खंयचे दिशेन वता हाचो भाग न्ही हो. काल जें कितें जालां आनी ज्याच्या खातीर जालां तें हांव सविस्तर सांगता. कितें सांगात आतां न्ही, योग्य वेळ येतकच सांगता. बरें, इतलेंच म्हाका सांगात, तुमी दुखावल्या. सद्या म्हजें लक्ष आसा ते इफ्फीचें आयोजन करपाक. हय, अजून 10 दीस उरल्यात. ते बरे भशेन आयोजन जावनी, म्हजें कॉन्सन्ट्रेशन ताजेर आसा, कित्याक म्हजेरूय थोडी ती जबाबदारी आसा. तें बरे भशेन जालें मागीर हांव सांगता. तुमी दुखावल्यात इतलेंच खरें, ताच्या कितें चड विचारना सर. ना, हाचे बद्दल हांव सद्या तरी कांयच उलोवपाक दुखावल्या ताजेरूय उलयना. हांव सद्या कांय उलयना. टायम आयलो की सांगतलो. बट टायम 10 दिसांनी येतलो बहुतेक करून 10 दिसांनी येतलो. ओके मनोज जी, आपको क्या लगता है ना, विष्णु जी है यहाँ पे, वो पहले भी थे, वो अब भी है, लेकिन आपको परिवर्तन दिख रहा है आपके जाने के बाद? क्योंकि आप जब गए थे तब सबने वही कहा था कि अब मनोज जी गए हैं तो अब कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा. आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, परिवर्तन की बात तो विष्णु जी कर पाएंगे, जो लोग ESG से अब जुड़े हुए हैं. मैं तो 1 साल से नहीं हूँ, तो वही लोग बता पाएंगे कि क्या परिवर्तन हुआ. मगर जहाँ तक फेस्टिवल की आपने बात कही, फेस्टिवल में परिवर्तन आना बड़ा मुश्किल है. और अगर आप चाहें कि ESG के कुछ करने या कहने से परिवर्तन आने वाला है तो वो संभव नहीं है. वो इसलिए संभव नहीं है कि ESG का फेस्टिवल में रोल जो है वो बहुत लिमिटेड है. हमने जब कोशिश किया था इंटरवीन करने का, तो हम चाहते थे कि ESG का रोल जो है फेस्टिवल में बढ़े, तभी आप कुछ परिवर्तन ला सकते हैं. तो उस वक्त उसको अपोज़ किया गया विभिन्न कारणों से. मगर जो भी हुआ, फेस्टिवल के अंदर परिवर्तन अगर आप समझते हैं ESG ला सकती है तो वो नहीं हो सकता अनलेस ESG अपना कुछ फेस्टिवल शुरू करे या टोटली डीलिंक करे अपने आप को, तभी संभव है. अदरवाइज व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस ईयर्स फेस्टिवल? फेस्टिवल की क्वालिटी के बारे में अगर आप देखें तो आप ये बताएं, पिछले 10 साल से ये 10वां एडिशन है, इफ्फी में क्या बदला है? वही इंडियन पैनोरमा, वही इंटरनेशनल सेगमेंट, वही वायदे, वही प्रॉमिसेस. इस बार कहा गया कि 15 आपको ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म्स दिखा रहे हैं. जिस आदमी ने ये कहा उनसे सिर्फ ये पूछिए, क्या ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म कंट्री की बेस्ट फिल्म होती है? क्या जीन्स नाम की जो फिल्म ऑस्कर में इंडिया से भेजी गई थी वो इंडिया की बेस्ट फिल्म थी उस साल की? तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? बाय दैट वेरी डेफिनेशन आपको समझ आएगा कि कंटेंट आपको क्या डिश किया जा रहा है. So you are completely blaming the outlook of DFF. एग्जैक्टली मैं कंटेंट लेवल के ऊपर उनको टोटली ब्लेम करता हूँ. कंटेंट लेवल के ऊपर एक नई सोच जो है वो नहीं है. आज के ज़माने में सिनेमा जो पहले होता था 10 साल पहले, उसको देखने का नज़रिया बदल गया है, दर्शक बदल गया है.
उसको बनाने वाले बदल गए। आज अगर हिंदुस्तान में 1600 फिल्में बन रही हैं तो 1000 यंग डायरेक्टर्स बना रहे हैं। सिनेमा यंग लोगों का मीडियम है। तो ईफी के अंदर क्या बदला है? वेयर इज़ द स्पेस फॉर यंग पीपल? कहाँ है जगह? आज 5000 शॉट्स बनती हैं इंडिया के अंदर, किधर है वो स्पेस उनके लिए? किधर है जगह? तो अगर आपने वही स्पेस रेस्ट्रिक्ट करनी है तो आप अगली जनरेशन को कहाँ ग्रूम कर रहे हैं? तो वो फेस्टिवल का जो काम होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, तो उस प्लेटफॉर्म में हर आदमी के लिए स्पेस होती है, टेक्नीशियंस के लिए होती है, हर एक के लिए होती है, और हर जगह यंग लोग हैं। टेक्नोलॉजी रोज़ बदल रही है। और आप कह रहे हैं कि इफी इज नॉट कंसिडरिंग दिस पॉइंट्स। They are not. They're totally ignorant. They are following the same mechanism and the methodology they've been following since 1980s. वो थर्ड वर्ल्ड का ज़माना था। आज सिचुएशन बदल गई है, इंडिया की पोजीशन बदल गई है। जिस नज़रिए से हिंदुस्तान को तब देखा जाता था और जिस नज़रिए से आज देखा जाता है, वो पर्सपेक्टिव You बदल are saying गया। that IFFI has failed to come out of that third world mentality. Exactly. विशालजी, तुम्ही पयला आतांय पयला, काल कितें जालें तें पयला, विष्णुबाब सद्या तरी म्हणटा की आपूण उलयना म्हणून, आनी तूं खूब अस्वस्थ आसता ह्या सगळ्या गजालींचेर. वॉट आर युअर ओपनिंग रिमार्क्स? तुवें म्हाका इंट्रोड्यूस करता आसतना उदय म्हळें की गव्हर्निंग बॉडींतल्यान भायर सरतकीर हांव टिका करतालो म्हणून. हय. हें हांव करेक्ट करूंक सोदतां की गव्हर्निंग बॉडीचेर आसतना हांव टिका करतालो म्हणून म्हाका Governing body भायर वचचें पडलें. सोडची पडली. दिस इज आय वॉन्ट टू मेक इट व्हेरी क्लियर. दुसरी गजाल परिवर्तनाच्या बाबतींत सांगपाचें जाल्यार इंग्लिशीन एक म्हण आसा की सेम ओल्ड वायन इन द न्यू बॉटल. म्हाका दिसता की इट इज सेम ओल्ड वायन बट नाव इट इज मोर कंटामिनेटेड अँड मोर एडल्टरेटेड. इट मे बी इन अ न्यू बॉटल पूण इट इज द सेम ओल्ड वायन. आनी हाजे फाटलें मेन म्हणजे परिवर्तन जें कितें जालां आसत जाल्यार तें म्हणजे की देर इज टोटल ग्रॉस कॉलॅप्स ऑफ मॅनेजमेंट इन ESG न्हू. विष्णुबाब सांगता ते वतान तांचे भितर कितें चल्लां हें आमकां कळपाक मार्ग ना. तुका कळपाक खूब मार्ग आहात, आमकां कळपाक कमी मार्ग पूण आहात. जें कितें आयकूंक येता किंवा जी कितें थोडी भोव माहिती ते दितात तें पळयलें जाल्यार इट इज गेटिंग इन टू अ मेगा स्कॅम लायक पोरुच्याकूय ओनू आनी ओनूच्याकूय कदाचित फुडल्या वर्सांय आसूं शकता. विष्णुबाब, गेटिंग इन टू अ मेगा स्कॅम भितर कितें चलता तें खबर ना. एटलिस्ट हाजेर तरी सांग न्ही कितें म्हणून की जें भितर कितें चल्लां तें सारकें चल्लें ना आनी दिस मायट एंड अप एज अनादर मेगा स्कॅम. ना सिंपल. हय. भितर कितें चलता ताजेर कांयच ना. खंयच्याय इन्स्टिट्युशना कडेन जेन्ना आमी पळयता तेन्ना वॉट मॅटर्स, हू इज लिडींग दॅट इन्स्टिट्यूशन अँड वॉट डिरेक्शन वी आर गिवींग टू दॅट इन्स्टिट्यूशन. करेक्ट. कला अकादमीचें अध्यक्षपद म्हजे कडेन आसा. तें हातान येत सावन कला अकादमीचो चेहरो मोहरो बदलपाचो हांवें प्रयत्न केलो. हो दावो आज हांव ठामपणान सांगूं शकता. बिकॉज आय गिव अ डिरेक्शन टू कला अकादमी. ESCच्या बद्दल तो दावो म्हज्यान सांगूंक जायना बिकॉज आय एम सेकंड इन कमांड. सो हांव थंय कितें करतलो हाका एक विशिश्ट मर्यादा आसा. जर आशिल्ले म्हजे कडेन सगळे चार्जीस हांव ESG सुद्दां कला अकादमीची इतलीच वायब्रंट करून दाखयल्यार ताका एक डिरेक्शन दितलो आशिल्लो. इट इज नॉट इन माय हँड. जालना ESG वायब्रंट हेतून मान्य करतात कितें जितली तुमकां अपेक्षा मान्य आशिल्ली. करता आनी ताजें कारणूय सांगता. लायक मनोज हांगा आसा. मनोज म्हजो मित्र हो भाग सोडून दी. बट लेट मी गो ऑन रिकॉर्ड. मनोज श्रीवास्तव वॉज वन ऑफ द बेस्ट CEOs ESG हॅज एवर हॅड. हें हांव स्टेटमेंट करता. आनी हांवें म्हजोय बीन एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की ताका कंटिन्यू करया, ताका ताजेच हातान चार्ज दवरून हें करया बिकॉज ही नोज अबाउट सिनेमा. सिनेमा हें माध्यम ताका खबर आहा. प्रश्न कितें आसा, जेन्ना तुमी ESG विज्युअलायज करता तेन्ना ESG फक्त इफी करपा खातीरूच जावन आशिल्ली. जाल्ली त्या कारणान निमित्त आशिल्लें. पण तें एकमेव कारण न्ही. ESG मुखार आनी कांय उद्दिश्ट आशिल्लें. आनी त्या उद्दिश्टान गोंयची टोटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक अम्ब्रेला सकयल हाडप. दॅट वॉज द मेन इंटेन्शन ऑफ एस्टॅब्लिशींग ESG. बरोबर. आज आमी खंय पावल्या. इफी हो एक भाग जालो. तर इफीचे बरोबर जायना कित्याक थंय ESG कांयच अधिकार ना. गेल्या फावट हांव झगडिल्लो. हांवें सांगिल्लें की MOU अमके 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 कलमां घालात. अमक्यो गोश्टी ESG कडेन येवपा जाय. कांय भाग ताचे आमचे कडेन येवपा जाय. कांय युनिट ताणें आमचे कडेन दिवपा जाय सांगिल्लें. इतलें आसतना जेन्ना आमचे सेक्रेटरी किंवा चीफ सेक्रेटरी MOU सायन करपाक ते वता. ते सायन करता तेन्ना थंय वयल्या कडेन ते कांयच उलयना. कित्याक तांच्या मनान ते हांगा जुनियर. जेन्ना ते पण दिल्ली म्हाका एक गजाल सांगा, तुमकां कितें दिसता की सरकारा खातीर ESG ही प्रायोरिटी न्ही? सरकाराक ताजें व्हडलें म्हत्व दिसना? सरकाराक ताजें म्हत्व कळूना.
हांव कॅटेगोरिकली सांगता जर कोणाक कळना तुमचो अध्यक्ष तो चीफ मिनिस्टर तेच म्हणजे सरकार न्ही हय. ESG ची कॅपॅसिटी कितें आनी ESG कितें मेळूं येता जर बारीक अभ्यास करत हांव म्हणजे हिंदीन समजा दावे के 7 मे घेता हांव की सरकारच्या तिजोरेन वर्सुकी कमीत कमी 300 कोटी रुपया घालपाची ताक ही फक्त ESG मदीं आसा ओन्ली ESG शूड बी यूज प्रॉपरली. आय फुली एग्री विथ वॉट ही हॅज सेड कित्याक एंटरटेनमेंट पॉलिसी गोंयची करप हो मुख्य ऑब्जेक्टीव एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचो आशिल्लो. तुजो जर कॉन्स्टिट्यूशन काडून पळयत जाल्यार फाटल्या डिबेटाकय हांवें तुका हेच सांगिल्लें. बरोबर आज सनबर्न आणि वायकॉम हांचो जो इशू जाला आनी हो इशू टुरिझम डिपार्टमेंट हँडल करता. कित्याक बिकॉज एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हॅज फेल्ड टू हॅव दॅट एंटरटेनमेंट पॉलिसी इन प्लेस. आमचे कडेन तर आज एंटरटेनमेंट पॉलिसी आशिल्ली आनी हाजे खातीर तो जे म्हणटा की कोण बरो सीओ किंवा कोण वायट सीओ हे वेगळें. ESG भितर आमकां एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर जाय एज अ सीओ. वी कॅन हॅव अ डायरेक्टर फिल्म्स, वी कॅन हॅव डायरेक्टर एंटरटेनमेंट, ही वेगळे पोस्ट आसूं येता. पूण थंय एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा जो सीओ आसा ही हॅज टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. ताका एडमिनिस्ट्रेशन जर तर सारकें खबर आसत जाल्यार एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाची गाडी रुळार येवपाक शकता. आनी जशें विष्णून सांगलें तशें की ताजे भशेन कले कडेन संबंद आशिल्ले लोक, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कडेन संबंद आशिल्ले लोक हे जर तर थंय येत जाल्यारच एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आपलो ऑब्जेक्टीव पुराय पुराय करपाक करपाक शकतली. म्हणजे आप यू हैव वर्कड विथ बोथ द गवर्नमेंट्स ऑल्दो यू हैव नॉट वर्कड फॉर मच पीरियड विथ दिस गवर्नमेंट बट यू हैव वर्कड विथ बोथ. यू हैव सीन बोथ द चीफ मिनिस्टर्स बोथ वेर दी बोथ आर वन इज द चेयरमैन ऑफ द ESG. आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग ESG सीरियसली, दैट ये है कि एक साल इनको इफी करने दो उसके बाद कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना? देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट्स नॉट अबाउट मैनेजमेंट. जब हम एक इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट बिगिन्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट. द वन लाइन सेंटेंस दैट इज गिवन टू द CEO, टू द टॉप मैनेजमेंट, यू नो what are the objectives. अनलेस एज विशाल जी राइटली सेड, एंटरटेनमेंट पॉलिसी जो ये कहना चाह रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके वो डिफाइंड नहीं है. बिकॉज द ऑब्जेक्टिव्स आर फज्ड, ऑब्वियसली इट विल परकोलेट डाउन इन द सेम मैनर. वो नीचे भी कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि किसी को नहीं पता करना क्या है. अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करते हैं विद बोथ द गवर्नमेंट्स, फ्रैंकली आई डिड आई थिंक 4 festivals with Mr. Kamath and 1 festival with Mr. Parikar. And Vishnu ji was at the helm of affairs. No government, no chief minister ever stopped me from doing anything. You know, I was given a free hand. The only difference which I saw last year in the BJP regime was that there was not much clarity of thought. You know, people were enthusiastic. वो करना चाहते थे कि सब हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, बट वो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो नहीं था. मे बी ये शायद पहला साल था तो लोग क्लियर नहीं थे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था. यू नो चीज़ें हो रही थी, शायद धीरे धीरे सेटल होगा. वो क्लॅरिटी ऑफ थॉट आयला काय अजून आयला ना? So this is very important. What Manoj is saying is very important. Unless you have that clarity of thought, you cannot move ahead. You cannot do anything. अजून आयला अशें म्हाका दिसना. कित्याक हाचे पयलीं गव्हर्निंग कावन्सिलाच्यो 2 सिटींग सुद्दां जाल्यो की वॉट शूड बी डिरेक्शन ऑफ ESG. तातूंतल्यान कांय निष्पन्न जालां अशें दिसना. पण म्हजे तकलेन कांय थॉट्स आसा. अर्थात ते हातान अधिकार असल्या शिवाय इम्प्लिमेंट करपाक. पण विष्णू बाब, जेन्ना तुम्ही अधिकार म्हणटात, यू आर दी व्हायस चेअरपर्सन ऑफ ESG. चीफ मिनिस्टर सरळ सांगता की आपण अख्खो फेस्टिवल विष्णूचेर सोडला. प्रेस कॉन्फरन्सा भितर सांगता, सगळें सांगता, तूं आवडताना दिसता आनी तूं अधिकार ना म्हणटा. सो यू आर ऑल्सो नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे वावरप हो दुसरो भाग. अधिकार नासतना हांव खंयचे घेवं? जबाबदारी ही अधिकारा बरोबर येता. सीएम सांगता की आपण सोडला विष्णूचेर काम सोडला. करपाची जबाबदारी म्हजी हांव पार पाडटा न्ही. म्हाका जितलो वेळ दिवपा जाय ताका, जितले वेळ थंय बसूं जाय, जे कॉन्सेप्च्युअल ते सगळें हांव करता. पण तरी आसतना निमणें म्हाका प्रत्येक गोष्ट ही रेटिफाय करून घेवची पडटा. ती येयसर म्हाका रावचें पडटा. हातूंत खुबसो म्हत्वाचो वेळ वता. म्हणजे जे अधिकार असल्यार 1 वरा भितर जाताले ताका 4 दीस लागता. अर्थात हो दोश म्हजो न्ही. त्या खातीर कांय गोश्टी शेड्युला प्रमाणे जावपा जाय त्यो जायना सारके. सो ताजेर हांव कितें करतलो? म्हज्या हातान तें कांयच ना. आतां जशें कला एक्टिविटी आय डिसायड देट. हांव सांगता म्हज्या हाका की हें अशें अशें करपाचें म्हणून. ते आनी जेन्ना तुजें इफ इज अ टायम बाउंड एक्टिविटी, हांगा कशें आसता टायम बाउंड ती तेच वेळार तें करूं जाय.